मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी सांत इनास लोयलाची परब समोरंभता आसतना आयची वाचपां हो विशय बरे भाशेन आमच्या मुखार दवरता. जेजूक रिगून रावन देवाची व्हड मोहिमा आमी आमच्या जिवितान करूंक जाय, जे परी सांत इनास लोयलान केली. पयले वाचपान आमी पळयता जेरेमायास प्रवादी आमकां सांगता देव कसो ताका बुलयता देवाचेंच काम करूंक. आमकांय देव बुलयता ताचें काम करूंक. कोणा वरवीं पवित्र पुस्तका वरवीं जेन्ना आमी ताचेर नियाळटान पळयता जेजू म्हाका कितें सांगूंक सोदता, हो देव म्हाका कितें सांगूंक सोदता, आयच्या दिसा हांवें कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय, तें सगळें आमकां जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता नियाळटा तातूंतल्यान मेळटा. इनास लोयलाय तसोच देवाक भुल्लो, कित्याक आपलीच तो वडवीक करूंक सोदी, पूण जेन्ना ताणें आपलें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान भेटयलें, देवाची वडवीक करूंक तो भारी वावुरलो. ताका कोश्ट सोंसचे पडले, दुखूय आयलें, पूण हें सगळें तो विसरता, कित्याक देवान म्हाका आपयला तर हांव देवाची वडवीक करूंक सदांच वावुरतलो. सदांच देवाचेर विश्वास तो दवरतालो. खंय खंय वेतालो थिंगा आपणाक जाय तितलें तो भीक मागून तें काम कोत्तालो. वो खंय रावंक जाय जाल्यार भीक मागून पयशे घेवन ते घराक पयशे दिवन तो थिंगा रावतालो. जेन्ना तो पॅरिसाक गेलो आनी शिकता आसतना थिंगासोरी आपलें शिकप गिरेस्त घरान येतलो, पूण कांय पयशे थंय व्हरोना. तो हॉलिडेज आसता तेन्ना वेतालो दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांचेर भीक मागतालो आनी ते पयशे जे मेवताले ताचे वरवीं तो आपलें शिकप कोत्तालो. तशेंच सांत फ्रांसीस शावेर ताचे बरोबर शिकतालो. आनी जेन्ना सांत फ्रांसीस शावेर आपलें जिवीत आपणाक जाय तशें तो जियोंक सोदतालो आनी खुबशे आपले फामिलीचे पयशे तो इबाड कोत्तालो, तेन्ना तो इनास लोयला ताका सांगता आनी ताचें जिवीत बदलूंक आदार दिता. जे परी आमी दुसरे वाचपान पळयता आमी सदांच आमच्या जिवितान देवाक महिमा दिवंक जाय. तो पळयता फ्रांसीस शावेर गुणांनी बरो, देवान ताका खूब गूण दिलोले आसा. तो वेता आनी ताका आमंत्रण दिता, तूं म्हजे बरोबर ये आनी आमी देवाचो वावर करूंक वावरुया. सांत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत बदलता. सांत फ्रांसीस शावेराक पयशांची गरज आसली, कित्याक खुबशे जाणां कडच्यान ताणें पयशे घेतलोले आनी अशें तो इबाड करी. जे सांत इनास लोयला भीक मागून जे सुबेज पयशे उरलोले तो काडून फ्रांसीस शावेराक दितालो आनी सांगतालो जांचे कडच्यान तुवें पयशे घेतलोले आसा तांचे पयशे तूं परत कर. तशेंच ताका मदत करून ताचें तो जिवीत बदलता आनी ताचे लागून तो मागीर खुशालकायेन इनास लोयला बरोबर जेजूची बरी खबर परगटूंक तो फुडें सरता. आनी हेंच कितें आमी शुभ वर्तमानान पळयता, कित्याक तेन्ना ते आपलें कितें तें पळयना, जावं आवय बापूय भाव भयणां तांकां सगल्यांक सोडून देवान आमकां आपयला. देवाचो वावर करूंक आमी फुडलें पावल मारुया, आख्खें जिवीतूच दिवया. आदलें जिवीत वय कितें वायट केलां आमी तें आमी सोडून दिवया, पूण आतां हें नवें जिवीत देवान आमकां दिलोलें आसा तें आमी देवाकूच दिवन देवाची व्हड महिमा करूंक आमी वावरुया. तर आमकां जण एकल्यांक होच उलो सांत इनास लोयला तशे भाशेन पयले सुवातेर जेजूक रिगून रावंक. जेन्ना आमी जेजूक देवाक रिगून रावता तेन्नाच देव आमकां बुलयता, तें आमी अदीक कळत जाता आनी आमी ताचो वावर करूंक फुडें सरता. हातूंत आमी देवाक रिगून रावतले जाल्यार पवित्र पुस्तक वाचून नियाळ करून मिसा बलिदाना वरवीं आनी आमचे खासगे मागणे वरवीं आमी देवाचो ताळो आयकतले हांव, नियाळ करतले हांव आनी अदीक रिगून रावून ताचोच वावर करूंक आमकां आदार मेळटलो. तीच कृपा इनास लोयलाक मेळिल्ली ती आमकां मेळो. सगळे वस्तूंनी देवाक सोदूंक आनी देवाची व्हड महिमा करूंक. आमेन.